Page 129, I-22, Papya Ture Nirbhagya. Papya Ture Nirbhagya, tu papna sanshi, sasnacha sasnang papya, yem konan paushi, donani reskai papya, angats tu voshi, tu shokonyo geyun papya, sote krevishi, angapap tujta pole, tointe uktezai, devakelo shirapapya, तुझे पोरो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. काळोख भिरांत हाडटा. काळोख आसल्यार आमी भायर सरना. काळखांत आमची पावलां घुस्पतात, निसोतात वो आमी सारकी वाट विसरून पोरके वाटेर पावता. काळखांत आमचें कितेंय सांडल्यार तें आमकां मेळना. तें सोदूंक आमी वात वो टॉर्च पेटयता. आमचें दिसा दिसपट्टें जिवीत जिवंक आमकां संवसारी उजवाड कितलो गरजेचो. आमच्या आत्मीक जिविताक उजवाड म्हणजे देवाचें उतर. आमच्या जिवितांतल्यो काळोखाच्यो कोरण्यो नोपयत करूंक आमी जेन्ना जिविताची वाट चुकता, आमचें जिवीत जेन्ना सांडलोलें कशें जाता, तेन्ना देवाचें उतर आमकां सारकी वाट दाखयता. ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणें आमी सदांच आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आयज दरेकल्या पासत ही कृपा मागुया. तशेंच आयज मिसाच्या केरीत इदासा पासत मागुया. सोल ऑफ आन्ना उबाल्दिना परेरा आनी तशेंच 4th डेथ एनिवर्सरी आंतोनियो कार्दोजो. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोड पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगपाक मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, काकलूत कर. Krista kaklút kor, Krista kaklút kor, kaklút kor. Somja kaklút kor, somja kaklút kor, kaklút kor. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, नेणट्या निर्मळ काळजाचो तूं मोग कोत्ताय आनी निर्मळपण होगडायलोल्यांक तूंच तें कणवाळायेन पोत्तून दिताय. तर ह्या काळार पातक सोडून नितळ निर्मळ जीण जिवंक आमकां कृपा दी आनी कुशेन हुर्बेवंत भावार्थान घोट आनी प्रितीमोगाच्या कोरण्यांनी तीर जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमची काळजां तुजेशी ओडून व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव
तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेरमियस प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता आनी मनशाच्या आदारार फातयेता आनी जाचे खाली सर्वेस्पोराचेर ना त्या मनशाचेर शिराप. अरण्यांतलें सुकलोलें तोंड कशें तो बरें आयल्यार तें पळोवंक ताका दोळे नात. अरण्यांत सुक्या कोड्ड्या जाग्यार खारव्या आनी लोक नासलोल्या गांवांत तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी जाचो विस्वास सर्वेस्पराचेर आसा त्या मनशाचेर आशिर्वाद. आपली पालां उदकांत पावतल्या वालाचे देगेर रोयलोल्या झाडां वरी तो. गोरमी पोट्टोस ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पांचवीं. पावस नासलोल्या वर्सा ताका पर्वा ना आनी फळां दिल्या बगर तो कदींच रावना. कालीज म्हळ्यार सगळ्यांहून घातकी, ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक उपाय ना. ताचेर गूट कोणाक थावे. हांव सर्वेस्पोर जोन एकल्याच्या काळजाचो थाव घेता. ओतोच कोन्ना हांवूच विस्काटावून पळयता आनी जोन एकल्याच्या कोन्या आनी वावराच्या फळां प्रमाणे मजुरी दिता. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. जो मनीस नुस्त्याची बूद घेवन चलोना वो पातक्याच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरोच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशाचेर ताचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियालीत आसा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. व्हांवत्या वाळाचे देगेक लायलोल्या रुखाक काला प्रमाणे जातात फळां आनी कदींच बावून पडनात ताचीं पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोन्यो सुफोळ. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. पूण नुस्त्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावावीन अशें न्हय. तें कोण जाणय. वाऱ्यार उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पोर राखता पूण नुस्त्याची वाट निसंतनांक पावयता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. उद्गाराक उबी रावया. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळतात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून फारिजेवांक सांगले, कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो तो तांबडी आनी नाजूक आंगोस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दबाज्यान बरीं बरीं जेवणां करीत आसलो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगळोच चवण्यांनी भरोवन
ताच्या दारवंट्याशी पडून आसतालो. गिरेस्ताच्या मेजावेले पडटा ते खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची चवनां लेवतालीं. मागीर जालें तें हें, तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका आब्रामाच्या गोपांत व्हरून दवरलो. तो गिरेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. एमकोंडान आटे विटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून आब्रामाक आनी ताच्या गोपांत आसलोल्या लाजाराक ताणें पयस थावन देखलें आनी अशी बोब मारली. आब्राहाम बापा, म्हजे चुरचुरे दवर आनी आपल्या बोटाची तेंबी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थोंडावंक लाजाराक धाड, कित्याक ह्या उज्यांत हांव बारी वळवळटां. आनी आब्रामान म्हणलें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितांत जितलें तुवें सूख भोगलाय तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कर. म्हणटच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगा तावन तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना, न्हय म्हूण थंय थावन हांगा येवंकूय जायना. कित्याक आमचें आनी तुमचें मोदें मोटें व्हडलें पाताळ थायरायलेलें आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं पोरातून मागता. तर म्हाका 5 भाव आसात, तेय हे वळवळ्यांचे सुवातेर येना जावंक ताणें तांकां शिटकायचें. पूण आब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोइसेस आनी प्रवादी आसात, तांचें तांणी आयकुचें. ताणें म्हणलें, तशें न्हय आब्राहाम बापा, मेल्ल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार तें मन बदलतलें. शेकी आब्रामान ताका सांगलें, मोइसेसाचें आनी प्रवाद्याचें तें आयकोनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणूय जिवन जाल्यार लेगून तांच्या मनांत सोत रिगचें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जायते पावटी आमी उद्गारता, आमी कोणाचेच वाटेक वचना, आमी बरीं, आमचो देव बरो. पूण हें खरें क्रिस्तांवपण काय? हांव पातकी म्हणटना वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी पातकांचे बोगसणे मागता. बरें करपाच्यो सोयेक सोडून आमी जायतीं पातकां आदारता. आनी हीच आयच्या वोपारांतल्या गिरेस्त मनशाची चूक जावन आसली. लाजाराक तो वळखतालो, ताचे सवें ताणें बरें करूं येतालें. ताणें लाजाराक केन्नाच धांवडायलो ना, न्हय म्हूण ताका वायट उतरांनी पाचरलो ना, पूण ताचें सवें बरें करूं येतालें तें ताणें करूंक ना. हें ताचें वायट. आयच्या पयल्या वाचपांत जेरेमिया प्रवादी जुदाचें वायट तांच्या तोंडार मारता आनी तांकां उगडास करता की देवाचेर विस्वास ठेवता ताचेर सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आसा. देव सगळ्यांच्या काळजाचो ताव घेता. देवाक मानवतलें काळीज बरें करपाचें केन्नाच सोडिना. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर जेजू भाशेन दुसऱ्यांक देवाचो मोग दाखोवंक वावुरलो. देव पावस आनी वत उदार मनान बऱ्या आनी वायट मनशांचेर धाडटा. तशेंच भाग्यवंत सांत फ्रांसीस शावेर कोणाचोच भेदभाव करिनासतना सगळ्यांची सेवा चाकरी केलो. आयज आमकां सगल्यांक जी कोण ह्या खुरपेच्या नोवेनाच्या दिसांनी भाग घेतात, सदांच क्रिस्ताच्या पाटलादारां कशें मायेक मोगान आमच्या ल्हानांतल्या ल्हान भावा भयणीक भेदभाव करिनासतना उदार मनान आनी काळजा तांची सेवा करूंक दर एकल्या पासत ही कृपा मागुया. सर पदवीदारां आनी काकलुतसारा देवा,
तुज्या आख्खे रुचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती खणबाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजें सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Page 40, C28, Parthenon आणि Kalshin. Parthenon आणि Kalshin या वेळार उन्या सोऱ्या बरोबर आल्तारार घालुया आमचे कश्ट दुखानी वर फामील सोयरे मुनी सगलो संवसार. घालुया आमचे कश्ट दुखानी वर फामील सोयरे मुनी सगलो संवसार. घालुया आमच्या दुखाचे तेंबे दवरुया आमच्या काळजाचे हावडेर. उन्या सोऱ्या बोरी आमी सगळे दोन्या काले बेटी तुझे दोले. उन्या सोऱ्या बोरी आमी सगळे दोन्या काले बेटी तुझे दोले. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. खणवळ्या बापा, ह्या बलिदाना वरवीं आमचे दोंडवणेचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या काळाचे आमचे भायलें प्राचिताचें आचरण भितरल्यान आमच्या आत्म्यांक फळादीक जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोंडवण दितना ओगुणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranso sorvis poto. Sorgani so sarbola tusha voi boban, usorgitu ka soi soi. Sorvis poraci navi yetata ka soi. Usorgitu ka soi soi. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझें मरण आमी समोरमता, तुझें पुनर्जिवन पोवन आमी परगट्टा, तुज्या येण्याक आमी ओटवेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन झुजे, भाग्यवन दौर दिता आनी चोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तालेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू,
आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. Amen. D46, page 74. Sheliang Kaundar. Sotang Sancta Sheliang Kaundar, Moje vorvi bitor solar, Konuitosam Zatlo salvar, Zorov taka subamudar, Teota visvas sodan stujir, Ama Sheliang Golia Shizu, Yekatsindan Dovur Somur, Yekatsindan Dovur Somur. Sorga sakut aila devur, Dusmanatli sorun diyum, Mosha Sheliang aila geyum, Sasnik jivit Moshe mantu, Teota visvas sodan stujir, Ama Sheliang Golia Shizu, Yekatsindan Dovur Somur, Yekatsindan Dovur Somur. Borokoli au Shelianzo, Tachikatit toyar morum, Aila Dusman Apollona, Tanka sorun avotsona, Teota visvas sodan stujir, Ama Sheliang Golia Shizu, Yekatsindan Dovur Somur, Yekatsindan Dovur Somur. Zoshi papak olok moshi, Animaka olok tachi, Mosha Sheliang moshi olok, Animaka tachi olok, Teota visvas sodan stujir, Ama Sheliang Golia Shizu, Yekatsindan Dovur Somur, Yekatsindan Dovur Somur. दळेदांप्या आनी जेजू आमच्या काळजांत आसा ताका एकवटोन वो वेळ सारया. आमची खूब मागणी इंतेसां आसात. आमकां पिकोवणी जाय,
आमकां हेर वस्तू जाय. जेजू हें सगळें जाणो कित्याक तो आमचे भितर जियेता. पूण ह्या वेळार ताका आमची सगळीं चिंतनां भावना कितें चलता तितलें आमची अपेक्षा हें सगळें ताचें स्वाधीन करीत रावया. आनी हे परी ताका भितरल्यान एकवटोन ताचें रूप जें आमचें सोबें आसा कित्याक आमी जावन आसा ताचे सांदे तें उदीक आनी उदीक आमचें सोबें घडून येवं दी. तेन्नाच की आमी दुसऱ्यांक आचीर जातल्यांक कित्याक दुसरी जेजूची कूड जावन आसा आनी आमी एकामेकाक सहकार करूंक जाय. त्या ग्रेस्त मनशान लाजरसाक पयलो पर्यंत नाकारलो, कांयच केलें ना ताचे पासत. ते भाशेन आमचें सोबें जावचें न्हय. आमी एकामेकाचो परामर्श करया जेजूक एकवटोन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या बलिदानांत आनी जेवणांत आमी वांटो घेतला ताचो फळ आमचे जिणेंत तो कसो कर आनी बऱ्या कोरण्यांनी तो अदीक तीर जावं दी हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. मातशें बसात. हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर जूड करास्कोक. ताणें हें मीस पेटयलेलें आसा आनी प्रवचन केलेलें आसा. तुमकां देव सगळ्यांक हांगसर हाजीर आसलेल्यांक आनी आख्ख्या संवसारांत ह्या मिसान वांटो घेतिल्ल्यांक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सकाळीं सकाळीं दर दिसा ह्या बेजिलिकेंत आमी तुमचे पासत मागता. 5 हांगसर पवित्र बुजवण आसता. ते बुजवणेंत आमी सगळे सॅक्रिफीस करता. पूण खूब लोक ह्या बुजवणेंतूय वांटो घेतात कित्याक सायब आमचे पासत मागता आनी कितल्या जाणांक बरेपण घडलेलें आसा, पिकोवणी मेवलेली आसा, काम मेळ्ळेलें आसा, सगळें ठापटीप जायत आसा. पूण आनिकूय गरजो आसात. ताका लागून आमी तुमचे पासत मागता. ही कुरपेच्या नोयनाच्या दिसांनी तुमी सगळ्यांनी एक मात्र करूंक जाय. कुमसाराक वचोंक जाय आनी दर दिसा तुमी कोमयां घेतात आनी वांटो घेतात. पूण कुमसार मातशें करात कित्याक कुमसार करशात जाल्यार सायबानूच हें आमच्या त्या पाद्रीक सांगलेलें. फादर मार्चेलो मास्त्रेली 31 वर्सांचो. ताचेर हातोडी पडली, निर्णवलो. 1633 वर्सां 12 डिसेंबराचे. पूण केन्नाय तो शुद्धींत येतालो तेन्ना तो मागणें करतालो आनी हेरूय ताचे पासून मागणें करताले कित्याक 30 डिसेंबराचे फेस्त संभ्रमलेलें म्हणून ताचे पासून 4 जानेवारीचे मोत्तालो तो. संदेसांव लायलें पूण सायब ताका मेळ्ळो, भेटलो आनी ताका म्हणलें तूं मरचो नाय पूण 2 वर्सांनी तूं मारुतीर जातलो जपानाक आनी कुरपेची नोयनां स्टार्ट कर. लोकांक सांग. ताणें कुमसाराक वचोन आपलें अंतस्करण नितळ करून ह्या कुरपेच्या नोयनांनी भाग घेतोर हांव तांचे पासत मागतलो, विनंती करतलो आनी तांचें जिवीत खरेंच बरें करून काडटलो. आनी ही कृपा आमकां सगळ्यांक मेळटा. तर मिसाची मांडावळ अशी आसा. इंग्लीश भाशेन मीस सदांच सकाळचें 7, 8, 4:30 हें आमचे भाशेन. सोनवारा दीस 6 तारीख म्हणटोच आमी सायबाच्या कपेलान मीस घेतल्या. हे सायडीन गेले म्हणटोच पेट्रोल पंप आसा. 200 मिटर दावे वाटेन पळयशात जाल्यार सुपिल्लें कपेल आसा. थंयसर एक बांय आसा. ती आदली आमची कॉलेज जेजुटांची जी सायबाक दिल्ली. सान फ्रांसीस शावेर हांगसर गोंय आयिल्लो तेन्ना ती ताका दिल्ली चलोवपाक आनी सगळे जेजूट पाद्री येवन ते चलयताले. येदी व्हडली कॉलेज आसलेली थंय. त्या कपेलान आमी ते मीस घेता म्हणटच त्या दिसा 6, 7, 8, 10 आनी 4:30 हे भाशेन मीस आसतले. 10चे मीस थंयसर आसतले. आयतारा दीस 6, 7, 8,
9:15 10:15 4:30 सोवांचे आनी 10:15 मीस दोनूय इंग्लिशीन जातली आनी हे भाशेन म्हणून ती मांडावळ आसा आयताराची 12 वेर निमाणो दीस नोयनाचो मिसां हे भाशेन 6, 7, 8 आनी 4:30 सगलीं मिसां व्हडलीं मिसां कशीं जातलीं परबेची मिसां कशीं पूण परब ना ताका फकत नोयनूच आसा पूण मातशें दोबाजीक आसतलें 9:30 मीस ना कित्याक एमएचे गायडन्साक लागून लोक भरपूर येता ह्या मिसाक आनी मागीर ती पिराचिताची मिरवणूक आसता न्हय तातूंत भाग घेता आनी मागीर पेज बा आसता तें आतां ह्या वर्सा आसचें ना म्हणटच हें मनांत दवरात 9:30 मीस आसचें ना म्हणून बाकीचो तो कार्यक्रम ह्या वर्सा कित्याक कोविडाक लागून आतां वॅक्सिन आयलेलें आहा म्हूण न्हय खूब हेणें तेणें मन जाता पूण घडीक आमकां तें सगळ्या जाणांक घेवचें पडटलें कित्याक हे भाशेन तो कार्यक्रम आतां येवजिल्लो आसा आमचे आनिकूय कार्यक्रम आमच्या यूट्यूबाचेर आसा तुमी खूब जाणां आमच्या यूट्यूबाचेर सबस्क्रायब केलेले आसा ते करात कित्याक आनिकूय कार्यक्रम म्हणजे प्रोग्राम्स ताचेर आसात पूण हितूं दर मंगळारा दीस आनी शुक्रारा दीस खुर्साची वाट आसता मंगळारा दीस इंग्लीश भाशेन आनी शुक्रारा दीस आमचे भाशेन 8 मीस जालें की ना रोखडीच ती खुर्साची वाट घेता पूण आमी भोंवना हांगसरूच रावनूच कोत्ता ती तुमच्यान यूट्यूबाचेर पळोवंक जाता त्या भायर सांतांचें जिवीत दर दिसा एक सांत आसा म्हाका लोक म्हणटालो फादर कितले सांताचें जिवीत तुवें आमकां सांगलां वय आतां तुमचें तें थंयसर तांचें जिवितूय दिश्टी पडटा पिक्चरां आसात तातूंत आनी तें नरेशन आसा पूण तें इंग्लिशीन आसा आमच्याय भाशेन कोत्तेलें आमी मागीर थोडो वेळ मेळ्ळो म्हणटच मागीर रिफ्लेक्शनूय आसा म्हणजे थोडे समजणी पवित्र पुस्तकाचेर म्हणजे त्या दिसाच्या शुभ वर्तमानाचेर त्योर्स आसा सादो आनी पवित्र पुस्तकाचेर आदारलो आजून तो अपलोड करूंक ना पूण कोत्तेले आमी म्हणटा ते भाशेन खूब कार्यक्रम थंयसर आसा आनी एक आमकां जाय आमचो लोक कितलो ताणें तुमी हाचो भगवान फ्रांसिसाचो अणभव घेतलेलो आसा कितलें ताणें तुमचे पासून मागलेलें आसा तें मेळ्ळेलें आसा कितलीं जाणां म्हाका सांगतात भुरगें नासलेलें आमी हांगसर आयले आनी भुरगें जालें आमकां तुमी मागणें केलें आनी त्या उपरांत भुरगें जालें ह्यो असल्यो खूब वस्तू आसात कितल्यो मिलाग्री जाल्ल्यो आसा तुमी कितें करात वॉट्सॅपाचेर आमकां ती धाडात ऑडियो करूंक जाता न्ही ऑडियो फायल म्हणजे तितून दामलें तें सगळें रेकॉर्ड करून तुमच्यान धाडूंक जाता म्हणून ते भाशेन करूंक जाता हिंच्या नंबराचेर 9075212942 हाचेर आनी हो दुसरो नंबर आसा 9623639257 ह्या दोनूय नंबराचेर तुमच्यान आमकां धाडूंक जाय तुमकां तर ती करूंक जायना जाल्यार आमकां येवन मेळत आमी तुमचें रेकॉर्डिंग कोत्ता तुमकां तर वाचपां करूंक जाय आतां सगळीं जाणां वाचपां करूंक लागल्या वॉट्सॅपाचेर त्या नंबराचेर धाडात तुमकां वाचप धाडटलीं हांगसर येवन मागीर बरे भशेन वाचप करूंक जाता 9623639257 लोक जाणो ताचेर तुमच्यान करूंक जाता 17 ह्या म्हयन्याचे मीस दवरलेले आसा हांगसर रेतोर आसलेलो फादर वास्को द रेगो 16 वर्सां ताणें हांगसर काडलेली आसा म्हणटच फेब्रुवारीचे 17 तो मेलो 96 वर्सां आसलेली हे ग्रंथ पळय आसा ते ताचे उदेशी भाशांतर केलेले आसा म्हणजे इंग्लिशींतल्यान कोंकणींत केलेले आसा हे ग्रंथ दुसरे वाचपाचे गायनाचो जेलो आनी पुस्तकां ही खूब ताणें केलेली आसा तो त्या दिसा 8 मीस आमी ताचे पासून दवरलेले आसा आतां आमी उबी रावन बेसांव घेवया Bagion Francisc Xaverak मागणें Bagion Francisc Xavera जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक
देसा देसांनी तूं गेलोय तुजो जीव जोरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्य सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. U19 पेज 240. San Francisco Xaviera, tu shikuru goya shara, tu Jesus cha soinika, soda zoiti von kor maka, tu Jesus cha soinika, soda zoiti von kor maka. San Francisco Xaviera, tu shikuru goya shara, tu Jesus cha soinika, soda zoiti von kor maka, tu Jesus cha soinika, soda zoiti von kor maka. जांचे कडेन पासीस ना तांच्यान पासीस घेवंक जाता भायर थंयसर कावंटराचेर. थँक्यू.